स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया दीन दीन परी मनास वाटे दीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। अनेन प्रियतां देवो भगवान जानकीपति श्रीरामचंद्र पूर्वेशाम् अस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेगण हो, काल ही दासनवमी झाली, रामदास नवमी म्हणतात ताका, माघ कृष्ण नवमी. हे सगळं घटना नवमीकच घडतात. रामनवमी, दास नवमी, हा कल्ल्या क ह्या तिथीच महत्व कळलं. 9व्या नंबराच महत्वच मस्त. नवविधा भक्ती, नववी भक्ती म्हणा आत्मनिवेदन. ते आत्मनिवेदन भक्ती घडता त्यावेळा कसं जाता हे समर्थ रामदास स्वाम्यांनी तांगेल्या निर्वाणा वेळा दाखवून दिले. तांकां हें जाय आशिल्लें कळ्ळें, गोमट्योची मुर्ती जाय आशिल्ली रामाल्यो. तांणी चाफळ राम मंदिरांनी हें केलें न्ही, तांकां मुर्ती जाय आशिल्ली. तरी अरणी गांवांत वचून तांणी ते बाकीच तांकां त्यो मुर्ती मेळ्ळ्योच उदकांतू.
पण अरणी गांवांतूं तांकां मनाक एक आल्हाद येतल तशी आपणा मुर्ती जाय म्हणून मनांत आयिल्लें. सज्जनगडार राबताले ते, अरणी गांव लागींची, जाल्यार ते वचूले थंय. वचून वचून चवकश केली जाल्यार मागीर त्या मुर्तीं खातीर प्रसिद्ध गांव तो अरणी अजुनूय तशीच. चवकशी केल्यार तांकां कळ्ळें की एक वृद्ध मनुश्य भोव आमट्यो मुर्त्यो हे सगळे ताणेच केले ती, जाल्यार आर्तान तो करूं शकना जाल्यार मागीर तो कुर्ड जाला. तर तो खंय राबता ताका सोदून कळ्ळें. आशिल्लो तो बावडो तागेल्या घरांतूं, शांत आशिल्लो देवा दयेन. इतलें सगळें देवाल कार्य करना पडे ताका शांती तरी मेळपाची न्ही, शांत आशिल्लो. तावळी समर्थांनी ताका सांगलें, कोण? समर्थ रामदास स्वामी. रामदास स्वामी म्हणी, जय जय रघुवीर समर्थ म्हणे. हांव रामदास आयलां आनी रामा गेली आनी राम पंचायत ना मुर्ती म्हाका करून जाय. राम लक्ष्मण सीता आनी हनुमान हांगेली मुर्त्यो करून जाय ती, आनी तुमी भोग आमटी करता म्हण आपण तुमचे आयला. तर पाप रडचा लागलो तो, रडू लागलो. अयो तुमी इतले आयले, हांव तुमकां एक तर तुमकां पळोवनच्या शकना आनी त्या मुर्ती म्हाका बनोवची म्हळ्यार म्हाका दोळे तरी आसतात न्ही. त्या मुर्ती करतना ते लाकडा कुडके हाजे ताजे भितर वचून दोळ्या भितर वचून आपण कुर्ड जाला, आपणाक कांय दिसना. हांव कशें करतलो? तावळ तांणी म्हळें, समर्थांनी म्हळें, रामाक पळोवच्याक हे दृश्टीन उपयोग ना, ताका अंतचक्षू जाय ती. ही मुर्ती तूंच करतलो. आनी तांणी माथ्यार अशे हात दवरले पेटाक, श्री गुरु जेवा वरद हस्त तुम्ही माझ्या माथा धरला. कल जालें. रात्री सरल्या तमही विरला, मन मंदिरातला दीप उजळला. जय घोषाचा मंत्रध्वनी जो मम हृदयांतरी भरला. यज यज ऐसा भेद तयाचा, मज अर्थ तयाचा मज वेडीला कळला. तशी म्हाका वेडीक जशी गुरुंगल अनुग्रह जायना पडे अनुभव आयलो, तोच अनुभव ताका आयलो. अंतचक्षू थंय श्रीराम ताका लक्कन प्रकाश पडलो आनी ते सगळे रामचंद्रान स्वता दर्शन दिलें. श्री समर्थय दिसले आनी रामचंद्र राम पंचायतन फुल्ल तांगेल्या हृदयांत प्रगट जालें. तें पळोवन तांच्या मुखार प्रगट जालें आनी ते अंतचक्षूने तांणी समग गोमटेकून पळोवन घेतलें. आनी त्या हाजे वेल्यान तांणी त्यो मुर्ती केल्ल्यो सुद्दां केल्ल्यो. तांकां तो पर्यंत दोळे आयले म्हळ्यार केली तांणी मुर्ती केली, भोव आमटी मुर्ती ती घेवन आयले. आनी मागीर तांणी सांगलें, आतां सांग कल तुका जाय. हे तशी दोळ उरत ना बा, तशें नाका. कले म्हळ्यार हे दोळ जर अशी दवरले मगले हांव मगल रामा चिंतन जायच ना. त्या पेक्षा अंतचक्षून जो रामाक हांव पळयलें तो राम मगल हृदयांत कायम उरो देवा. तेमीत म्हाका दोळ हे ही दृश्टी बाह्य दृश्टी नाका, काण घाली. आनी हांव हेंच चिंतन करता करताच रामांत विलीन जावचेंच म्हाका. हें आत्मनिवेदन. तावळ ते मुर्ती घेवन परत आयले सज्जनगडाचेर आनी तांगेले माग हे आशिल्ले पुन्नव, ते मुर्तीची प्रतिश्ठापना तें खंय न्हिदताले न्ही, थंयच एक लाकडी चौकटशी आशिल्ली, ताजेर त्यो मुर्ती दवरल्यो. ताजे नंतर तांणी कल केलें, ते स्वता त्या रामाल मुर्ती मुखार बसले आनी सतत ध्यान लावन बसले. खाण पिण कमी करता हाळें. त्या कल्याण स्वाम्यांक तांणी धूर पेटयली खंय की, थंय नाशिल्ले ते, थंय हाडलें. आनी बाकीची मंडळी आशिल्ली, वेणा स्वामी, अक्का स्वामी, पुराय जाण. तावळ तांणी एक नमन्यान ध्यान लावन बसले न्ही आनी तो ओंकार किंवा श्रीराम 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 जय श्रीराम म्हणटना तांगेल प्राण ज्योत अशी हें ज्योत समज आंगांतन भायर पळोवन ती त्या रामाल ती मुर्ती दवरलेली न्ही तांतू वचून मेळ्ळी, तांतू एक रूप जाली आनी हांगा तांणी देहाचें विसर्जन जालें. आत्मनिवेदन त्या रामतत्वांत एक जालें.
ताजे नंतर त्या मूर्ती होऊन दवरल्या आणि अरणीची मूर्ती आणि वैरणी त्यांनी ताका अभिषेक करना ती कल्ले अभिषेक करना ती उद्वाचन म्हणून करता ती म्हळ्यार भायर आनी तांकां न्हाणोवचें एक दिवसू आणि परत पण दवरची नित्याक ते दूध घाली तूप घाली असलो अभिषेक ताजेर करना ती आणि तो स्वाम्यांक गेले पादूक दवरले ती समाधी थंय आसा आणि ताजे वयरी राम मंदिर संभाजीन बांदून दिलें ताजे नंतर पयलीं त्यो मात्र मूर्ती आसताली ग्रामपंचायतीन पण आतां वयरी संगम रवरी मूर्ती केल्यात रामाल भोगमटे तशें आसा ते आमी पळयल्या सज्जनगडार इतली शांतता आणि इतलें हें हजारो लोक जेवन वतात हजारो लोक कशी शिस्त आसता खरेंची समर्थान लावन दिलेली शिस्त ती अजुनी आसा चाफळ सज्जनगड वचुल्यार आमकां ती सगळी शिस्त दिसता तर हें तावळीस वेण्या स्वामी म्हणाले हे वेण्या स्वामी पयलींच तांणी देह दवरलेलो पण आक्का स्वामी आशिल्ली आक्का स्वामी मस्त रड न्यायली तिका तांणी सांगलें मगल सहवासांत राबून आक्का तूं हेच शिकलीस का हांव खंय वचना हांव मगल ह्या ग्रंथ दासबोधांत अजुनी जिवंत आसा तुमी म्हाका आपयाती आनी हांव येता आनी हांव तुमकां मार्गदर्शन करता मगल दासबोधू मगल मनाचे श्लोक मगल न्हय श्री रामान बरोवन घेतिल्ले जय जय रघुवीर समर्थ म्हणा ती आनी उघडा ती बुक्क हांव तुमकां मगल प्रचिती तुमकां येतली ते ही बिलिव्ड इन प्रचिती म्हळ्यार कळ्ळें स्वानुभव जावंक ताका तर असली ही माघ नवमी आत्मनिवेदन तें आत्मनिवेदन आमी सुद्दां करता आमी पयलीं केल्लें देहाचे अवस्थेचेर आत्मनिवेदन करता स्थूल आत्मनिवेदन म्हळ्यार कळ्ळें की हो देह हांव धारण केला म्हाका वापरचे खातीर दिला जाल्यार तो देह म्हळ्यार हांव न्हय म्हाका वापरचे खातीर दिला आनी मगल ताजेर ताब ना तेमी ती कोण चलयत की हो देह ताका निवेदन करचें कळ्ळें तें परमेश्वरा तुगल देह हांव समोकून सांबाळटा म्हाका वापरचें दिला तेन्ना आनी नक्की म्हाका गोतस की हांव देह म्हळ्यार हांव न्हय तो आत्मा अंतरात्मा म्हज्यान बसून जो चलयता असो तो मगल देव भले तो चंचळ असो हें तें कड्डेर चंचळ आत्मनिवेदन म्हळ्यार ते चंचळ लागून प्रार्थना करची ती तत्त म्हळ्यार म्हाका सांगिल्लें ताका जेंडर भेद ना तत्त म्हळ्यार सहा राम कृष्ण शिव हे ते कोण साईबाबा सगळे जाण हे पुरुष नाम स्त्री नांव देवी जगदंबा आनी खंयचेय देवी आसतल्यो ते पुरे स्त्री नांव आनी चैतन्य प्रकाश सगळे जे जे आसा ज्योती म्हळ्यार स्त्रीलिंग जाल्यार चैतन्य आनी सगळी ही नांव जी आसा ती नपुसकलिंगी नांव ते सगळे मेळून तत्त जाता आनी तत्त खंय आसा की अस तत्त हें अस म्हणा पण तत्व जाता त्या तत्वांचो अभ्यास करून ते चंचळ तत्व सुद्दां हें चंचळ ते मुखार येतले त्या तत्वांचेर सुद्दां आमी आत्मनिवेदन करता तांकां शरण वचका हे देवा हे देवी स्वामीच सांगता ती देवी गल कृप जावंक जाल्यार तिगल मस्त तिगल कृप जाल्ले शिवाय आमकां मुखार वचूंक जायना कळ्ळें म्हळ्यार ती पंचकृत्या आसत सृष्टी स्थिती संवार जायना पळय निग्रह आनी अनुग्रह ही तिगल पंचकृत्य खंय सृष्टी हें करता स्थिती ती करता लालन पालन ती करता संवारूय तीच करता आनी तें सगळें करतना निग्रह म्हळ्यार कोणा तिगल मनान तेतकी की कोणाक तारण वरका तांगेल कठीण परीक्षा ती घेता आनी कोण त्या परीक्षेन पास जातात की तांकां मात्र ती होवन पावयता त्या वेळार संपूर्ण अनुग्रह तिगलो अनुग्रह
तेमी आमी देवील प्रार्थना आमी केन्नाय करता ती तावळी स्वाम्यान म्हळ्या ते देवी तूं तर प्रसन्न जावचें आनी प्रसन्न जावन म्हाका कल दी, म्हाका घर दी, प्रॉपर्टी दी, हें मागून घेवचें ना. देवी तुका स्वस्वरूप म्हाका दी, स्वस्वरुपान म्हाका एक कोन्न घे गो. कल्या म्हळ्यार ती देवी आयल्या परब्रह्मांत, ती आमकां तांतून पावोवची आसा. ती तिका देहाची बोट इकोन घेवन आयल्या आमचे खातीर. तर तांतू बसकारून ती आमकां व्हरची बसून. तर ही जी प्रार्थना आसा ती करुया. आनी समर्थ हांगेले कृपेन एक नवीन म्हगेलो पयले जून भोव मानतार जालेलो तो ग्रंथ दासबोध, जाल्यार काल सज्जनगडार न्हू दासबोध मेळ्ळा. त्यामुळे समर्थाने आशीर्वाद स्वरूप पेटयला प्रसाद दिवन सगळ्यां खातीर प्रार्थना करून दासनवमी दिवस. जय जय रघुवीर समर्थ. आता तुमकां सगळ्यांक स्वागत तर केलें. आता मी मना श्लोकाला सुरू करूया. आज 36वा श्लोक असं. सदा सर्वदा देव सन्निध आहे, कृपाळूपणे अल्पधारिष्ट पाहे, सुखानंद आनंद कैवल्यदानी, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी. जय जय रघुवीर समर्थ. पहिले छान आमी सांगिले कोणाल कशी भाव असत त्या रूपान देव दर्शन दिता. आणि जो अनन्य झाला ताका सतत रक्षण करता चाप पाणी. निपेक्षी कदा देव रामदासाभिमानी. आता हांगा हिची लायन असत. पण मागीर तरी कितली जाण देवाल नाव घेतात, कितले कश्ट येता ती. कल खातीर येता ती निग्रह, देवीगल निग्रह, त्या देवागलो त्या आत्मस्वरूपाल निग्रह असं. देव सन्निध आहे सदा सर्वदा, कायम तो देव आमगेलो सन्निध असो. जशी एक सान चेडू वाडयतना आवसू कितले त्रास जाता सांगात पळया. ते चेडू पडता, रडता, खंय खंय लागून घेता, दुखी जाता. मानचार पडता, एक मस्त राक्का लागता. खंय पण हात चिमटून घेता बागील बंद करतना मदेंची. खंय अशी नवीन चमकूनच्या शिकतन तरी इतले फंत पडता. तर जर ती पडता म्हण आनी रडता जोर जोराने, तर आवसू थंय बसता आनी म्हणटा कोण कल जाले, अरे पण न्ही तू उठा उठा, यो 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 म्हणून हात मुखार करता. ते परत उठायता आनी चमकूनच्या लागता, परत पडता, परत उठायता, चमकूनच्या लागता. अशी आमगेल देव आमगेल सन्निधच असता. जर तिन्ने ते चेड रडत म्हूण ताबडतोब वचून ते चेडा जर उब्बान घेतले, यो कल जाल रे मगल चेडा खंय लागल रे म्हण अशें लाड करता बसल्यार ते चेडू स्वता पांयाचेर केन्नाय चमकूनचे शकना. आनी हांगा समर्थ सांगता ती सदा सर्वदा देव सन्निधा एकल खातीर कृपाळूपणे अल्पधारिष्ट पाय. आवसूगल कृपाळूपण ताज्यांत आसा. तागल दोळे पळयल्यार कळटा सदार्द्र चित्ता. ती देवी गेल वर्णन सदार्द्र चित्ता. ती सदा आर्द्र चित्ता म्हळ्यार दोळ्यांतन करुणा व्हांवतच ती गेल्या. तसली ती देवी आमगेल आवसू. हो देव कृपाळू तो सदा आमगेल सन्निध आसता, आमगेल मुखारी आसता. जाल्यार आमगेल परीक्षा पळोवच्याक कृपाळूपणे अल्पधारिष्ट पाय. पळया धैर्य कितलें आसा. हाक हिक कले कार्य दिले कर अशी आसकी ना पळोवंक न्ही. तेमीत मुद्दाम कलकल संकट येता ती. आज दासबोध सेशन असता त्या दिवसूची नाना नमुन्याचे प्रॉब्लेम्स येतात. सेशन कशें करचें म्हूण काळजी जाता. जाल्यार आप्यापी सगळें तिरोधान जाता एक एकच. आनी तितलो वेळ आयली की तो ताब घेता आनी करून घेता. काळजी ना. सदा सर्वदा देव सन्निध राय, कृपाळूपणे अल्पधारिष्ट पाय. धीर पळयता. आणि कल सांगता अनन्य नाही अल्पधारिष्ट पाय. सुखानंद आनंद तो कशें तो सुख मात्र नाही. सुखानंद सुखाच जो आनंद आस पळय, सुख येता वता जाल्यार सुखाच मर्म कल्यास म्हळ्यार आनंद आसा. तो आनंद आमी सतत जपून दवरका. सुख येता वता दुख्खांत कन्वर्ट जाता, जाल्यार जो आनंद आसा तो कन्वर्ट जायना. सुखानंद आनंद तो स्वता आनंद आसा. आणि कैवल्यदानी
तोच आमकां पूर्णत्व मेळून दान करतलो तोच कैवल्य दानी नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी. हां ताणें सांगलें भक्तांचा देव लोभाळू भक्तांचे मनीचे करी हारद्र जीवीचे जाणे राजा त्रैलोक्यनाथ की. देव तो दयाळू मोठा अन्याय क्षमणे बहु भक्तांचा स्वाभिमानी तो बुद्धिदाता परोपरी. भक्ताने अंतरी देवो जाणोनी धरिला बळे देवाक आमी खंय दवरला भक्त कोणाच न्ही तो अंतरांत दवरता देवाक. देव चोरून नेईल अशी कोणाची पुण्याई देव देभाऱ्यात नाही देव नाही देवालयी देव अंतरात नांदे देव दाही दिशी कोंदे देव अंतरात नांदे देव दाही दिशी कोंदे देव आभाळी सागरी देव आहे चराचरी. तुझ्या माझ्या जड देही तुझ्या माझ्या जड देही देव भरणी राही देव देवाऱ्यात नाही देव नाही देवालयी देव चोरून नेईल अशी कोणाची पुण्याई देव देवाऱ्यात नाही देव नाही देवालयी. जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम. हो राम म्हळ्यार कसलो हो राम. ए रोम रोम में रमने वाले राम जगत के स्वामी हे अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू. मागन आसतना सगळं दितलो हो राम आमकां सुख दिता आनंद दिता कैवल्य दिता. हां सतत आमकां स्वता पांयाचेर उबरोवचें शिकयता चंपूचें शिकयता मस्त कश्ट दिता. हां वरी घाली तो धपाटा आत आधाराचा हात काय सद्गुरू जावन येता. सद्गुरू सारिखा गुरु नाही रे जगात वरी घाली तो धपाटा आत आधाराचा हात. सद्गुरू सारिखा गुरु नाही रे जगात. आधी तुडवी मग हाती कुरवाळी ओल्या मातीच्या गोळ्याला येते आकृती वेगळी. घट देवा घरी जाती घट थोरा घरी जाती घडे जाती राऊळात कुंभारा सारखा गुरु नाही रे जगात. हे देवी आणि आमकां दिसनात न्ही तावळे आमकां कळची कशी म्हणून आमकां सद्गुरूंगेलो वेस घेवन ते येतात. तशें आतां आमगेले हे गुरू कोणागेलो देह पळोवंच ना तांणी कल्ले सांगले तांगेलें मार्गदर्शना चिंतन मनन करून ताजे संपर्कांत रावता म्हळ्यार आमकां जाय जाल्यार मेळटा. मस्त जाणांक अशें दिसता स्वाम्याक सांगाती भोंवल्यार सगळें मेळटा म्हूण. सांगाती भोंवन सगळें मेळना आमकां अहंकार मात्र जाता. आमी स्वाम्यागेलो अंतरंग भक्त म्हळेलो अहंकार जाता आनी तो सूक्ष्म अहंकार मस्त व्हड आसता तो सटकन वचना. ताचे पेक्षा हो देव बरो की आमी धूर राबल्यान ती जाल्यार मस्त कश्ट येतात. सदा सर्वदा देव सन्निध आहे कृपाळूपणे अल्पधारिष्ट पाहे. सुखानंद आनंद कैवल्य दानी नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी. जय जय रघुवीर समर्थ. त्याचा दासाभिमानी देव आस न्ही तो सतत म्हणून भिवच ना कसलेय कश्ट आयल्यार भिवच ना तो आस आमगेलो सांगात आमगेलो अंतरांत आसता. अंतरांत आसा भायले देह आमकां दिसता न्ही कोणागेलो वांकड आसता कोणालो तिंकड आसता कोणे
कुरूप आसता ती, कोणे गोमटी आसता ती, हे पुराय सहज गुण गोमटेशिले. पयलीं मगेली एक साधिका बरी मैत्रिणी, आमी पद म्हणचे प्रोग्रामा कडेन वता, ताका मगल तब्येत बरी ना म्हणून हल्ली हांव वचनी, पण ती कहली की फॉरेना वचचेस म्हणून तिका हांव फोन केलो. ती म्हणाली आमगेलो तें डुएट आशिल्लो गो, तो इतलो प्रोफेशनलशें म्हणटा, ताजे मुखार हांव एक बरी उंदरा चिवळीशें अशी कुंय 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 करून म्हणलें जालेशें दिसता म्हणून. तांकां म्हळें अशी केन्नाय म्हणची ना, देवान तुका आवाज दिला न्हय, हांव आतां तूं ती दिसच्याकय गमटी आस, तिवेय देवागेलो देन जाल्यार कसलें केन्नाय म्हाका हें ना म्हाका तें ना म्हूण म्हणल्यार तो देवागेलो अपमान आमी करतात. कित्याक तर त्या देवान वेळांत वेळ काडून प्रत्येक ताणें सेपरेट वेळ दिला आनी आमकां तयार केलें. तेमी आतां आमी गोमटे कसलें चित्र तयार केलें, हे कल बा हें अशें म्हळ्यार कल जाता वायट दिसता न्ही, क्रिएटराक वायट दिसता, क्रिएटराक इन्सल्ट आमी करतात. तेमी ती जे कांय आमकां दिल्ल्या न्ही तें आमगेले बरेपणा खातीर दिल्या. एक हांगा टीव्हीचेर तुमी पळयतात की ना गोत ना, कितें रेसिपीज आनी करतात न्ही, ते की एक प्रोग्राम येता बा रात्री, ते एक दोन फावट हांव पळयतां केन्नापुणी. तर तांकां दिल्लेल्या इन्ग्रेडियंट्सान न्हू गोमटे करून अन्न तयार करून गोमटे प्रेजेंट करचे आसता, ताजेर तांकां मार्क्स आसतात. तशी वी शूड लर्न टू डू दॅट. आमचें कल्लें आसता तें कशी बरें करून डिप्लॉय करीत. आमचें कल्लें ना हें पळोवचेंच ना, आमचें कल्लेंच एवरी लिटल थिंग इज यूजफूल. आनी देवान आमकां प्रत्येकाल आमगेले प्रत्येकाल अंगठ आस न्ही विंगड आस, कायद्याच्यान दुसरें अंगठ लायता ती, फिंगर प्रिंट्स घेता ती डॉक्युमेंट्साचेर. बाकी आमगेलें रूप आनी बदलता, पण भितरले अंतर गूण आसत न्ही ते अशें उबरून येवंक खातीर, ते गोरे जावंक खातीर, ते गोमटे जावंक खातीर, ते आमी कल्टिवेट करूंक खातीर जे आमकां दिल्ल्या देवान तान कल्लें बेस्ट करूं जाय. आनी आमचे वरी जे दुसरे आसा ती तांकां सेव कशें करूं जाय, तांकां कशें ऑफर करूं जाय हें आमी पळोवंक. जय जय रघुवीर समर्थ. आमी सगळ्यांनी तशें करूंक पळया. आजी आतां आमी दासबोदाल्या वळया. आमगेलो दशक 16 चालू आसा. सप्ततिन्वय म्हळ्यार तांणी सांगलें हें सुर्यागेल परंपरा. सप्ततिन्वय म्हळ्यार सूर्य परिवार. तांगेलें बापसूल नांव श्री समर्थांगेलें सुर्याजी पंत आशिल्लें, ते स्वता सुर्योपासक आशिल्ले. परत सांगता मग तशी तांगेले घरा अग्निहोत्र चलतालें. अग्नी उपासनेचे कुंड आजी सज्जनगडांतले ते तांगेले न्हिदोवची खोली आसा न्ही, तांकां थंय आसता. ते लांकडाचे तांगेले हें आसा आनी तांगेले बेड सुद्दां दिला. वाल्मिकी ऋषींनी सूर्यवंशाची यशोगाथा मूळ भूमंडळाचेर पसरयली. तेमी ती ह्या दशकाचो प्रारंभ वाल्मिकी हे मूळ स्त्रोत रामायणाक वय की न्ही. तांणी फक्त वाल्या कोळी इतलो वायट आशिल्लो, लोकांक मारून हें करतालो, तांकां लुट्टालो. तसले वाल्या कोळ्याने ब्राह्मण पुत्र आशिल्ले वाल्या कोळ्यान वायट संगती लागून हें करून संहार मस्त केलो, मस्त अगणीत पाप केली. आनी जेन्ना ताका कळलें त्या पापांत कोणेय भागीदार जायना ती, ताणें परत मागशी वण प्रपंचाल्या पळयली. हें वैराग्य, ही उपरती, हें स्मशान वैराग्य न्हय. आनी ताका गुरू मेळ्ळो कोण? नारद मुनी. आनी राम म्हणूंक सुद्दां कळनाशिल्ल्या मनशान त्या चेरडाने कल म्हळें म्हाका फक्त मरा म्हणून कळटा, मरा मरा मरा. झाडां मुळां बसलो आनी तें म्हणलेलें तें वाल्मिकीन मागशी हें स्तवन करतना हांवें सांगिल्लें तुमकां. तशें तें वाल्मिकी स्तवन आनी ताणें रामायण घडचे पयलें तें बरयलें. आतां ही जी कोणी आमगेली शबरी 80 वर्सांची आशिल्ली रामान भेटू येयली तवळी. आनी राम कितलो सान आशिल्लो, 20 की 24 वर्सांचो आशिल्लो. आनी 80 वर्सांची मानताली, 80 की 45 वर्सांची अगदी जेळ्ळू जालेली मानताली. तर तिगल काळ तावळी राम जल्मा सुद्दां येनाशिल्लो तिगल काळान. नंतर तो जल्म आयलो आनी तो मेळ वचून तिका म्हळ्यार कशी. तर तें राम तत्व आसा तेमी ती. आनी तें घडचे पयलें
रामान दर्शन दिवन तांतल्या थंग बरोवन घेतलें त्या वाल्मिकील्या थंग आंगार जळमट उठयली म्हणून तांकां वाल्मीक वाल्याच कोण जालो वाल्मिकी जालो वल्मीक म्हळ्यार हें जळमट अशी तरी ताज्जे जालें कडेर वाल्मिकी स्तवन जायना पण सूर्या स्तवन जालें सूर्य नंतर पृथ्वी आप तेज वायू ते 4 प्रकार जाले आनी 5वे आकाश आशिल्लें पण तांकां सुर्या परंपरा मात्र तांतून घेवची आशिल्लें तर तांकां दिसलें 5वें महत्भूत निरूपण आयचो समास 7वो महत्भूत म्हळ्यार कसलें महत्भूत म्हळ्यार अंतरात्मा खऱ्या म्हळ्यार हो वायूगल जे खरे रामागल परिवारांतलो अत्यंत भक्त म्हळ्यार हनुमंत कोणाल पुत्र वायुपुत्र आणि वायू कोणांतन आयला अंतरात्म्यांतन अंतरात्मा परब्रह्मांतन अंतरात्मा म्हळ्यार जगत ज्योती अंतरात्मा म्हळ्यार मूळ माया त्या मूळ माये बद्दल हांगा सांगल्या तिगलें हें आनी मूळ माया म्हळ्यार कसलें मुळाची जाणीव तिच्यान सगळे गुण आसा ती आमचे खातीर ती सृश्टी निर्माण केली आणि आपणालो एक सान भाग काढून तो आत्मतत्व करून प्रत्येक देहात घुसयलो आणि प्रत्येक सान देह दवरून व्हड देव विचित्र चित्र विचित्र देव सगळे तो अंतरात्मा चलयता कशी जाय तशी कसले आर्ट आसा पयलीं कोणाक हाजेर आयलें की ते चेडवो एक स्कुलान चेडवो इतले बुदवंत आसत की ती दोन्ही हातांनी बरयता ती दोन्ही हातान बरयतात मात्र न्ही विंगड बरयता ती म्हळ्यार एक हातान गणित करता ती एक हातान कले हें दुसरे कलकी सोडयतात भूगोल बरयता ती अशी आणि तितल्याच एफिशियंटली सोडयता ती म्हळ्यार कसलें तांगेलें ब्रेन आसतलें कसलें तांगेलें ब्रेन आसतलें जाल्यार ब्रेन करतल कशें आसतलो हाच विचार नाका आमी करचो तें आमी करया तो अंतरात्मा ज्यान आमकां जन्माक घाल्लें तो अंतरात्मा एक्चुली निश्चळ परब्रह्म कसलें करना तातूंत पयलें स्फुरण आयलें तोच अंतरात्मा पण ताजें महत्भूत तें भूत म्हळ्यार जाल्लेलें अंतरात्मा सुद्दां स्फुरण जावन निर्माण जाला तेमी केन्ना पूण ताकाय नाश आसत जाल्यार ती विश्वव्यापी जाणीव शरिरांत विविध क्रिया ते जाणीवेमी जाता ती भुकेची जाणीव जाल्यार आमी अन्न शिजोवन खाता ती तान लागल्यार आमी उठून उदक पिता ती न्हीद आयल्यार आमी वचून खंय पूण न्हिदता टायर्ड जाल्ल्यान जाता मी म्हणून ही जाणीव म्हाका खंय की दुखता असो ही जाणीव जाता थोडे वेळेर हांव ताजो उपाय करता आनी करपा लागता नुस्तें जाणीव जावंक जायना क्रियाशक्ती जाय ते इच्छाशक्ती ज्ञानशक्ती क्रियाशक्ती ही सगळी त्या मूळ मायेंतल्यान आमकां मेळटा आणि तीच आत्मा जावन आत्मतत्व जावन प्रत्येक देहान घुसून आणि तीच सगळे देह चलयता मात्र न्ही सगळे ब्रह्मांडांतू जे पृथ्वी आप तेज वायू आकाश आसा तांतू बैसून ती ताकाय ऑर्गनायज करता गॉड म्हळ्यार कसलें जनरेशन ऑर्गनायझेशन एंड डिस्ट्रक्शन म्हळ्यार कसलें जनरेशन म्हळ्यार उत्पत्ती स्थिती आणि लय हे तिन्नी तिजमीत जाता म्हळ्यार त्या तिजमीत म्हण येद ताजमीत म्हण येद त्या तेजामीत आसा अंतरात्म्या पासून जाता वायू जन्म अंतरात्म्या पासून जालो आणि हनुमंता जन्म वायू पासून जालो आणि हनुमंतू परम भक्त रामा गेलो तर राम परिवारांतलो तो म्हणून तो सूर्य परिवारांतलो तेमीच तागेलें वर्णन केलें अंतरात्म्याल वर्णन ताका तेमीच दिल्या तरी आतां अंतरात्मा शरिरांतू कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय आतल्यान कशें काम करून घेता हें समर्थांनी ह्या महत्भूत निरूपण समासान सांगल्या अंतरात्मा म्हळ्यारच आमकां जाणीवेमी ती शरिरांत विविध क्रिया घडटा ती सगळे क्रिया जाणीवेमीच जाता ती कोणाक करी जाणीव ना ब्रेन डेड म्हणटात न्ही तसल्यांक नुस्तें वेंटिलेटराचेर दवरता तांकां कसलेंय कळना पाप कसलेंय कळना इवन कसलें म्हणटा ती पॅरालिटीक एटॅक आयिल्ल्यांक जाणीव आसता तांगेली बुद्धी काम करता पण तांगेले समची तो अंतरात्मा सम म्हळ्यार जाणीव आसता जाल्यार आमगे ते तशी आमी काम करूं शकना शरीर साथ दिना
तांगेल प्रारब्धामीत म्हणा किंवा पण ते इम्प्रूव जाता एक्सरसाइज करून हें करून बरें जाता ती पेशंट्स. तर ती ही मूळ जाणीव. हां, समर्थाने हांग एक म्हत्वाची गोष्ट सांगल्या की जग हातूं नर नारी हो देहाच्या पातळीचेर हो भेद आसताची. हां, दाल मनशाक बायल मनशीर आकर्शण, बायलेक दादल्यांगेल आकर्शण अशें आसता. हें कलमीत जाता. हां, तरी जन्म हो बेस आसा. तो मूळ जाणीवेन थावन जन्म जाता. चेरडाक जन्म जाता शिव आनी पार्वती हांगेल तें तत्व, शिव तत्व आनी शक्ती तत्व मेळून प्रकृती. हां, तशी पुरुष आनी प्रकृती. आनी प्रकृती गले तिका स्त्रीलिंग न्हय. म्हणा पण तिल्ल्या कार्य खंयचे दिल्या, वच गो मुखार करी, लालन पालन करचें, सहन करचें. पृथ्वी तत्व तिच्यान ठासून भरल्या म्हळ्यार सहनशक्ती भयंकर. आनी लालन पालन करचें, सगळें सहन करून ते चेडवा वाडोवचें, संस्कार दिवचे. बापूसय करता ना म्हण ना. जाल्यार घरान बायल मनुश्य ना जाल्यार एक नमुन्याचें घर भकास जाता. तशी हे भेद देहाच्या हाजेर आसत जाल्यार भितर अंतरात्मा तातूंत एकूच आसा. आनी जेन्ना पुरुश आनी प्रकृती देह मुद्दाम एकमेकांक पूरक करून दवरले ते जेन्ना एक तांगेल मिलाप जाता, जावन जे चेडूं जल्मा येतकी ताज्यान जो अंतरात्मा आसा तो परत एकूच. चली जावो आसू पोटान थावन जल्मा येता. आनी ते जल्मा आयिल्ले जे हे क्रिएशन आसा तातूंत परत अंतरात्मा तो एकच, तो सगळें करून घेता. तर हांगा तांणी सांगल्या की महत्भुताच्या अंतरात्म्याच्या पातळीचेर हो भेद ना. नर आनी नारी हो जशी वीज आसा न्ही, ती कशी काम करता. फ्रिजान तूं बर्फ करता, नंतर गिजरांतले उदक तापयता, वाफ करता उदकाची. हां, तरी जाल्यार वीज स्वता थंड किंवा गरम अशें आसता ती दिसना सुद्दां. ती थंडय ना गरमय ना. तिगल अभिव्यक्ती मात्र दिसतात. म्हळ्यार ती कलकल करता हें दिसता. ती नाना नमुन्याचें करता. तशी अंतरात्मा जो आसा, ही जगत ज्योती अंश, तो देहान बसून नाना प्रकारचे कार्य करता. आनी ते देहाच्या हाजे प्रमाण तांच्या रिक्वायरमेंट्सा प्रमाण करता. आनी तोच अंतरात्मा आत्माराम म्हळ्यार एक मनांत घुसता. मन म्हूण दिल्या कळ्ळें. अंतरात्मा म्हळ्यार अंतःकरण चतुष्टय म्हणटा ती. मन बुद्धी चित्त आनी अहंकार तशी. तर हे दोन समासा जे आमकां करचे आसा ती महद्भूत निरूपण आनी आत्माराम. तर हे एक शीत चात पडलें बायलांक सांगता म्हण ना. शीत शिजोवचें दवरतात न्ही, सगळें शीत शिजलें की म्हूण प्रत्येक करतात वे एक शीत अशें दाबून पळयतात ती. तें शिजलें म्हळ्यार की पुराय शीत शिजलें, नाजाल्यार शिजनी वय की हें कळटा. तशी पिंड म्हळ्यार शरीर, पिंडांत जें चल्ल्या कशें कार्य चल्ल्या तेंच ब्रह्मांडांतूय तीच प्रकृती काम करता. ती दोन्ही प्रकृती आनी हे अंतरात्मा जो आसा तो हांगा देहांत आसा. आनी मूळ माया जी आसा ती प्रकृती, पुरुष प्रकृती, ही दोन्ही एकच नियमान बांदून घाल्यान तांकां. हें आमगेल अंतरात्मा कळ्ळें आमकां, आमगेल देहांत तो कशें काम करता हें एक पण कळ्ळें की आमकां तोच अंतरात्मा दुसऱ्यांतूय आसा हाजी जाणीव जाता. आमी पयलीं स्वताक आमी कोण म्हणूच आमकां गोतना. एक पंत एक मनुश्य तेंची म्हाका कितकीय पंत त्योच काणी हांव सांगता तुमकां दिसत जाल्यार मनान ठसका ती. म्हणून त्योच काणी हांव समर्थ तोंडान धाडयताची. ऐकिलेच ऐकावे, लिहिलेच लिहावे, वाचिलेच वाचावे, विवरलेच विवरावे पुनः पुनः. कळचे खातीर. तर एकलो वचून बसलो श्रीमंत मिनिस्टर कोणकी एक संतांगेल हांत वचून बसलो. तर तांगेलो आशिर्वाद घेवचे आयिल्लो, खंयचे वोट मेळ काणें अशें आसतलें पूण आशिर्वाद घेवचे आयिल्लो. तरी ते संत बिजी आशिल्ले, तांगेले शिश्य बशिल्ले, तांगेलें कलकल चल्लेलें हें सत्संग चल्लेलो. तो पयलीं आयकता बसलो म्हणा. कडेन तांकां डिस्टर्ब करचें बरें न्हय म्हणून बसलो, पेशंटली बसलो, तो बसलो आरामान.
आनी कड्डेरी ते उठेल ते जाल्ले आनी ते वचूं लागले. हाल्या पळयनीची तावळ ह्या मनशाने तांकां आपयले. अयो हांव तुमकां सूर जायत दोन हांगा बसलां. हां, तुमी म्हाका बत्तना नुस्तें तूं कोण, तूं कल खातीर आयला म्हूण विचारनी म्हूण. म्हाका मस्त वायट दिसलें म्हण. हांव तूं मेळूं आयिल्लो तुमगेलो आशिर्वाद घेवचे, पण तूं कोण म्हूण हांव म्हूण सुद्दां तुमी म्हाका विचारनी. म्हगेलो इन्सल्ट जालो. इन्सल्ट जालो म्हूण म्हणनी, पण म्हाका वायट दिसलें म्हणालो. तर तांणी म्हळें, चेडा हांग यो, एक काम करी, हांवें तूं कोण म्हूण तुका विचारनी, बरोबर आसा, तूं कल खातीर आयला म्हूण विचारनी. हां, पण होच प्रश्न तूं पयलीं स्वताक विचारला वे. हांव कोण, तूं कोण, हांव कोण म्हूण तूं स्वताक प्रश्न विचारला वे. हांव कोण आसा, हांव कल खातीर आयला, हांव खंयच्यान आयला, हें तूं स्वताक विचारलें वे. तें पयलीं स्वताक विचारी. तांचे सत्संगाचें मर्मच तें आसा. ह्या 3 प्रश्नांची उत्तर सोदून काडची. हांव कोण, हां, हांव खंयच्यान आयलां, म्हाका खंय वचचें आसा, आनी हांव कल खातीर आयलां. म्हगेल कार्याचें हें कारण कल्लें, कार्य कारण आसता न्ही. अशीच आमी कलेपणी करतात वे मन आयिल्ले. एक कले रांदप करचें ठरयलें, तर ते कल खातीर तेंची करूं ठरयलें म्हणलें, तांचे कलेक कार्यकारण भाव आसता न्ही. तशी आमी कसले खातीर जल्म घेतला, हां, हें पळोवपाची. ते प्रश्न विचारी म्हूण. तशी आमी तें पळोवंका. पिंड आनी ब्रह्मांडांत आमी अंतरात्मा जाणले की हें सगळें लक्षांत येता. हां, तर आमी कल करता ती महत्भूत हें अंतरात्म्याक जाणून घेवचो प्रयत्न करना ती. हांव कोण म्हूण कोणाकय स्वताक विचारनात केन्ना. हां, केन्ना पूण कळका की अरे इतलें म्हाका प्रती एक हांतू हांव कल्ले करनासतना म्हगेल ताब्यान तो देह आसल्यार सगळें बरेंच करतलें आशिल्लें हांव. हांव केन्नाय म्हगेल्या हातान वायट कडेन जायनाशिल्लें, वय की न्ही. हां, पण म्हगेल्या हातान कसलें ना, म्हळ्यार कोणाल्या हातान तसं, कोणाल्या त्या परमेश्वराच्या हातान तसं, वय की न्ही. हां, हें जर जाणलें, म्हगेल्यान तो अंतरात्मा जर काम करता, हाची जाणीव जाली, तो आसची. ताका सोदून काडचें खंय ना. ताका सोदूंक कले पयशे दिवंका म्हणना, खंय वचका म्हणना. हां, लोक मस्त देवळान बिवळान धांवतात, जाल्यार तो देव काय तांकां मेळना, मस्तपण मेळना, मस्तपण मेळना. वच्चे कल्याक देवळान तूं मन शांत जावन थंय बसका, आनी आमी अंतर्मुख जावन भितर कोण आसा तें पळोवका. यशोधरेक सोड न्हू, 2 म्हयन्यांत उपजले चेडवाक सोड न्हू, तो सिद्धार्थ राय शुद्धोधन रायागेर चल्लो. तो तपश्चर्येक वचूलो आनी 7 वर्स प्रगाढ तपश्चर्या केली. ताका कसलेंय कळ नाशिल्लें. आनी 7 वर्सां नंतर पुराय प्रयत्न सोडून दिले ताणें. त्या वेळार प्रयत्नांती परमेश्वर, आनी जी शांती तागेल्या मनांत उबरून आयली न्ही, ताका कळलें की होच परमेश्वर. आनी कडेन तो परत घार वचूंक. ताका बायलेन विचारलें, तूं आतां इतले दिवस खंय आशिल्लो म्हूण. हांवें म्हगेलें अंतरात्मा कोण आसा, म्हगेल्या आत्म्याक सोदूं आत्मज्ञान जावंक हांव वचूलेलो म्हूण. हां, तावळी खंय आशिल्लें, आत्मज्ञान खंय जालें तुमकां म्हूण. हांगाच जाल्लें म्हूण. हांगाच जालें जाल्यार तें घार बसून करी आशिल्लें न्हय. चेडवाक बायलेक बाळांतीक सोडून वचचें कसलें काम आशिल्लें हांगा. तावळ ताणें कल सांगतकीर उत्तर, तें हांगाच आसा म्हूण कळच्याक म्हाका 7 वर्स लागलीं. तशें आमगेले भितर जो परमात्मा आसा तो आज हांगाची म्हणून हें रियलायज जावच्याक आमगेलें आयुश्य पुरो पडना. ताजे खातीर सगळें प्रपंच व्यापूक तशी. तर तें एक पण आमगेल्यांतलें कळ्ळें आमी कोण, तरी ती तांगेल्यांतूय तोच आत्मा आसा हें कळटा. आनी मागीर वसुधैव कुटुंबकम जाता. कुटुंब वाडत वता. कोणाकय आपोवंका म्हणना, प्रीत येता, अशी उबरून येता उलयतना. कोणेय वेगळें म्हूण दिसनाची. कोणाचेर कोप येना, द्वेश येना, कलेना, फक्त प्रिती. हां, ढाई आखर प्रेम का पडे सो पंडित होय. पयलीं वॅलेंटायन डे जालो. वॅलेंटायन हां, वॅलेंटायन म्हळ्यार कल गोतस की वॅलेंटायन आमी सोदून काडका आमी कोण म्हणून. देह पडचे पयलें आमी तें सोदून काडका. आनी
आमगेल्यांताच तोच परमेश्वर दुसऱ्यान तसं म्हणून मनान मनाचेर प्रेम करता. दॅट इज सेलिब्रेटिंग व्हॅलेंटायन. कळ्ळें? अशी रोज दिलें, हें दिलें, आज दिलें, पांय उडयले, उपयोग ना तशी. तर असो, तर एक शीत चाच पडली की जशी कळतं न्ही, तर पिंडापासून ब्रह्मांडापर्यंत सगळी प्रकृती एक्क नियमान चलता हें कळटा. आणि अंतरात्म्याक शोध लागला आमकां की हें सगळं कळतं न्ही, कडेरी महत्भूत जाणून घ्यान आसतना जर सगळे जाण तशें करनात, त्या प्रपंचान इतली शिरकल येता दीस म्हणवारी. फणसा गरे काडूक तेल लायनासतना बसले, फणसा गरे काडूक, आनी ते फुट्टेले आनी गरे काडटा बसली. थोड्या जाणांक कळटा जाता हाताक इतलो चीक लागता न्ही, तो वचना. तशी तेंपणी फणस अशी फोडून पळोवन कंडेर तेल लावचें जाता. हें तशें न्ही, प्रपंचान जर घुसली तर आमगेले अभिमन्यूची चक्रव्यूहांत घुसली, भायर येवचें कळना. तशें मस्त जाणांक भायर येवचें जायना, ताण काडयले तर जायना. तावळी हें तेमीत कळटा जाता, तांकां फक्त देह म्हळ्यारच आपण म्हूण दिसता. देह तादात्म्य म्हणटात, म्हळ्यार हांव आनी देह एकच. हां, देव तादात्म्य जायना, अंतरात्म्याक तादात्म्य जायना. तें आमी अनुभवान करपा लागता. ताजे खातीर तपश्चर्या लागता. ते सुख दुख्खाचे चड उतार खाल हांव मगल देह म्हळ्यारच हांव, मगल चेडूं म्हळ्यारच हांव. ते चेडवांक दुख्ख जालें की आमकां दुख्ख जाता, हय की न्ही? थोड्या वेळा खातीर पूण हें जागृतीन चोप्पन आसा म्हणजे थोडे वेळ पॉज घेवचें न्ही, आपोआप परिस्थिती सुदारता. आमच्या घरात मस्त पण तशें जाता. मस्त प्रॉब्लेम सोड दिली की सुट्टा ती. सोडूनच्या गेल्यार आनी चिकट. कल जाई अरुंधती, कल जाई बंद कर माँ. अरुंधती, राधिका तिका म्यूट करी, जीवन पाची म्यूट करी. जीवन पाची प्लीज म्यूट करता. जीवन प्लीज म्यूट कर तुमा. थँक्यू. असं आता दुसरं म्हळ्यार आत्माराम. ह्या समासांतूय समर्थांनी परत देहात्म योग सांगला. देहात्म म्हळ्यार कळ्ळें, देह आणि आत्मा एकलोच कल्ले करू शकना. आत्मा एकलोच कल्ले करू शकना, ताका देहाचे हें लागता, देह लागता. कसले करू शकना, कळ्ळें? म्यूट करी. असं 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 ओके, ट्राय करी. हां, 1 मिनिट शिवांगी पाची ते म्यूट करना पण माय स्टार्ट करी ना चालू असं. लिल्यारी देहात्म योग सांगला. हा देहात्म योग म्हळ्यार कळ्ळें, तर हांगा एक देह असो आणि आमगेलो आत्मा असो. तो जे चलयता आसता तशी उरो, डोंट वरी. कले उरलें ना जाल्यार आवाज करना जाल्यार जालें. देहात्म योग दुसऱ्यांत आत्माराम म्हूण समास आसा 8वो, आनी तें आसा हांगा आत्मा हो शब्द अंतरात्मा म्हूण न्हय, तर तो अंतरात्मा मनान जेन्ना घुसता तो जिवात्म जाता, कळ्ळें? आनी तें मन जाता. मन हें चंचळ. हां, मन चंचळ अशी तशी कलेन ताका ना. कडेरी स्थिर ना, अशें कर की तशें करूं, संकल्प विकल्प, हें केल्यार कशें जायत, तें केल्यार कशें जायत, अशें मन कडेन बुद्धी म्हळ्यार कळ्ळें, एक निर्णय आपरत येता, कळ्ळें? पूण हें करया म्हूण निर्णय बुद्धी कडेन कळटा जाता. बुद्धी नंतर चित्त म्हळ्यार काम करचें ठरयलें, आतां कशें करया काम म्हळ्यार ताचें चिंतन करचें, ताजें प्लॅनिंग करचें. आनी अहंकार म्हळ्यार कळ्ळें, हांगा अहंकार वायट अहंकार ना. कार्य केल्याने होता आहे रे, आधी केलेच पाहिजे. तशी करचें, कार्याभिमान आसता, कशी करचें म्हणून तें हें कोण करपा लागता, कळ्ळें? तर हे मनाची ज्या प्रकारची उपाधी असता की त्यानुसार अभिव्यक्ती गुणधर्म बदलता. म्हळ्यार कळ्ळें की मन प्रत्येक देहांत आसता, दिसना जाल्यार आसता. आणि तेंच मस्त ही इटसेल्फ इज द कल्प्रिट ऑलवेज. बरें तोची हां, मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो. बंध विषय आसक्तो
मुक्त निर्विषयो मन. तशी विषय सोडून दिल्यारी मन मुक्तच असं. आणि बंधनान पडतल कोण? विषय आसक्त. आता विषय आसक्त म्हळ्यार विषय उपभोग घेवंच नाव आहे घेवंच जाल्यार लिमिटा भायर न्ही. खंयच्यान तुवें लक्ष्मण रेश का आं म्हाका ह्यो तान लागली उद्दाक कळस भर उद्दा पिल्यार कल जातलें तशें न्ही. खंयच्यान तुवें तारतम्यस का खावच्यान तुवें बरें लागलें वाटते तितलें खाल्ल्यार अजड जाता. खूब कोप्पा बदला संतापांत वचून हें विंदून मारलें तें विंदून मारलें केल्यार पिशें म्हणटात. पिशा हॉस्पिटला व्हरून घालतात तशी खंयच्याचें अती जावं न्ही. तर हो देहात्म योग खरें म्हळ्यार देहाक आत्म जाय, आत्म्याच योग जाय. देह अकेले कल्ले करूं शकना एकलोची. जड न्ही तें. आत्म भायर पड की तो देह पडटा ताका व्हरून लासून घालतात. तशी नुसतोच आत्म आसा तें कल्ले करूं शकना. तेमी इवन देव स्वर्गांत देव पृथ्वी वेले मनुष्य लोकांत मनुष्यांक बरें म्हणटात. कल्ल्याक ते तांगे उद्धार करून घेवचे शकतात. देव वयर आसता ती देव राक्षस सगळे वायू रुपान तांकां देह आसना. तांकां कले जावंक जाल्यार तांणी देह घेवनूय येवंक. तो हो देहात्म योग कळ्ळें. तर प्रत्येक हे अभिव्यक्ती म्हळ्यार मनान कल करचें. तेमी त्या तुमी वायट की बरें हाजे वेल्यान तुमी अंकूच कल म्हणटात ताका नॅरो मायंडेड जाल्यार ताका जिवात्म म्हणटात. मस्त होड असल्यार शिवात्म म्हणटात. ताजे वयर असल्यार परमात्मा, जगदात्मा, विश्वात्मा, मुक्तात्मा, आत्मा, अंतरात्मा, सूक्ष्म आत्मा, नादरूप, ज्योतिरूप, साक्षीरूप, सत्तारूप, चैतन्यरूप, सत्स्वरूप, द्रष्टारूप, नरोत्तमो, वीरोत्तमो, पुरुषोत्तमो, रघोत्तमो, उत्तमोत्तमो, सर्वोत्तमो असले विविध नाव ह्या एक आत्म्याक दितात. हो आत्म कोणू? देहांत राबून जो देहात चलयता तो आत्मा. तो अत्यंत चंचळ, वायूपेक्षा चंचळ. तो वायूक आमी चंचळ म्हणटा ती, पण ताज पेक्षाय चंचल तो आत्मा, तो जीवात्मा. तो सध्या मनान बशीन मी जीवात्मा जाला. तोरा मन दर्पण कहलाए. मन भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए. तोरा मन दर्पण कहलाए रे. तोरा मन दर्पण कहलाए. कारण दिशी मन म्हळ्यार तेमी कल जाता आमी खंय वचून न्ही मन घेवन आमगेल्यान जो चुक्क आसतात न्ही तो आमकां दुसऱ्यांक गेल्ले आंगान दिसतात, मनान दिसतात. तांकां आतां हांव जर चोर आसली म्हाका दुसऱ्यांचेर कायम संशय येता तोवय चोर आस की म्हणून. कळ्ळें. तशी मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न कोई. मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो. इस दर्पण पर धूल न जमने पाए. इस मन दर्पण प्राणी धूल न जमने पाए. तोरा मन दर्पण कहलाए. हे मन कांडे वाजयण साफ दवरपा. तशी हें तांणी दिल्या शरिरांत जो पर्यंत मन किंवा जाणीव आसा तो पर्यंतच ते जिवंत आसता आमगो तसो. आनी मृत्यू वेळार हें मन शरिरांतल्यान वता वय की न्ही. असले वेळार ते शरीर प्रेत म्हूण समजता ती. स्त्री आनी पुरुशांत तूं एक नमुन्या चैतन्य आसता जाल्यार तांगेलें मुद्दाम देवान ते दोग जाणांक तांगेले उपाधी विंगड शरिरा ठेवण विंगड करून दवरल्या. इट इज सप्लिमेंटरी टू ईच अदर वय की न्ही. विंगड एकमेकांक पूरक तावळ सांगिल वरी जाल्यार तांणी जन्मा घालेले चेडूच न्ही तांत तूं परत एकच आनी तांच्यान भितर सुद्दां जे चैतन्य आसता तें एकच आसता. जाल्यार ह्या उपाधी मिती दोग जाणांक कल म्हणटा ती ताका डिस्टंट पोल्स एट्रॅक्ट वय की न्ही. हाजे पॉझिटीव आनी नेगेटीव केन्नाय एट्रॅक्ट जाता. तशी
दादले आणि बायले एकमेकाला अट्रॅक्शन असतात जास्ती तशी. तर शरीराची उपाधी बदलली इवन पशु पक्ष्यांतू की आमगेला आवडी निवडी बदलता ती. प्रत्येकाला विंगड आहार झाले गंमत. आत्मतत्वागल म्हणारी तो आत्मा जो मन आणतो हें केला आत्मतत्व प्रत्येकाला तांगेल आहाराचेच आहार दिता. तांक कशील जायशिलोच आहार दिता. तीची जाणीव तांच्यान प्रगट जाता. भूक लागली वाघ हाका कोणाक कोणी मारून खाव्या म्हणून ही जाणीव येता. बरोबर. गाय गवत खाता, माजर उंदरां खाता, सिंह बाकी जनावरांक खाता. म्हणजे ताज मी ती म्हणतात न्ही जीवो जीवस्य जीवनम म्हणून तशी आम्ही व्हेजिटेबल्स खाता ती. कोण रांदप करून खाता ती, हून खाता ती, कोण कच्चे खाता ती. आदिवासी लोक पहिले आदी मानव ते कच्चेच खाताले अशी. म्हणजे त्याप्रमाणे विविध शरीर विविध भेद निर्माण झाले. हां. आणि जीवनाचा गुंत सुटका म्हणून की कले आम्ही निर्गुण ब्रह्माचे रहस्य समजून घेऊन का. हां. अध्यात्मातली सगळी निरूपणं स्वामीजींनी केलेली ह्या खातीर आसा ती की आमकां तातूंतलें कसलें रहस्य कळ्ळें. निर्गुण ब्रह्म म्हळ्यार हाजे भायर निर्गुण ब्रह्म, हें चंचळ ब्रह्म, ताजे भायर निर्गुण ब्रह्म. सातवं वाच्या मेन सप्तम समास श्रीराम. हां. दशक 16 समास सप्तम. श्रीराम. पृथ्वीचे मूळ जीवन, जीवन म्हणजे उदाक. जीवनाचे मूळ अग्न, अग्नीचे मूळ पवन मागा निरोपिले. पहिले मूळ तत्व खंयचे हे एक सांत संकल्पांतान मूळ माय जन्मायली, कडे गुण माय जन्मायली, कडे ते पंचमहाभूत तांतू पृथ्वी आप तेज वायू आकाश. आकाश हे वडील सगळ्यांत व्हड म्हालगड आहे. पृथ्वी आप तेज वायू आणि नंतर आकाश. तशें तो अंतरात्मा. आकाश म्हळ्यार अंतरात्म्यावरीची ही जुळूक. पृथ्वीचे मूळ जीवन, जीवनाचे मूळ अग्न, अग्नीचे मूळ पवन मागा निरोपिले. आता ऐका पवनाचे मूळ तो हा अंतरात्माची केवळ अत्यंतची चंचळ सकळामध्ये भयंकर चंचळ. तो येतो जातो दिसेना, स्थिर होऊन बैसेना, ज्याचे रूप अनुमानेना वेदश्रुतीची. श्रीराम. मुळीचे स्फुरण. मुळी अंतरात्म्या मुळाक कलस मूळचे स्फुरण जे हांत थांब जालें परब्रह्म निश्चळ परब्रह्म आता न्हू एक स्फुरण जालें. एक कल्पना आयली. मूळ स्फुरण. स्फुरण म्हळ्यार ती कल्पना. हां. तेच अंतरात्म्याचे लक्षण. जगदेश्वरापासून त्रिगुण पुढे झाले. त्रिगुणापासून झाली भूते, पावली स्पष्ट दशेते. त्या भूतांचे स्वरूप ते विवेके ओळखावे. आम्ही भूत भूत म्हणतात. भूत म्हळ्यार हे मरणा पडे दुसऱ्या बिसड्यातून तीन भूत नाही. भूत हाजो अर्थुची जे जावन गेले तें भूत जालें म्हळ्यार भूतकाळ म्हणटात. जावन गेल्ले काळाक भूतकाळ म्हणटात. हां. तांतू त्या परम महाभूत म्हळ्यार आकाश कले म्हळ्यार जाल्ल्या आकाश हें निर्माण जालें. हां. तेमिती ताका त्या तमो गुणांतून निर्माण जाल्या. तेमित ताका भूत म्हणून म्हणटात, महत्भूत म्हणटात. चौभूतामध्ये विशेष, त्यामध्ये मुख्य आकाश ते चौभूतामध्ये विशेष. याच्या प्रकाश सकळ काही. प्रकाशे सकळ काही. आता त्या महत्भूतांतून एक विष्णू महत्भूत ऐसा भूतांचा संकेत. परंतु याची प्रचित पाहिली पाहिजे. विष्णू म्हळ्यार अंतःकरण. अंतःकरणान कोण राबता. मूळ संकेत थंय आसता. मूळ भूतांगल संकेत त्या आत्मतत्व पहिले नाभी लागी थंय आमकां हें जाता. पयलीं स्फुरण थंय जाता आनी कड्डेर हळू 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 मुखार येवन आमगेले पश्यंती थंय आमी पळयता ती. ऐसा भूतांचा संकेत परंतु याची प्रचित पाहिली पाहिजे. विस्तारे बोलिली भूते, त्या भूतामध्ये व्यापकते विवरून पाहता येते प्रत्ययासे. आकाश हे एकदम व्यापक. आत्मयाच्या चपळपणा पुढे वायो ते किती बापुडे. वायोक मस्त जोर व्हांवता, मस्त ताकद म्हणटा ती. हां. जाल्यार ताजपेक्षा चपळ कोण तरी आत्मा. आत्म्याचे चपळपण रोकडे समजून पाहावे. अरे कसले काम करता आत्मा देहान बैसून. बरी वाईट कितलो बरं जात की तितलोच वाईट सुद्धा जाता. हां.
आत्म्या वेगळे काम चाले ना. नुसते थंय आशिल्ले एक हो मोबायल उब्बाण दी गो म्हळ्यार आत्म्या शिवाय जायना. आमकां तें घेवच्याकच जायना. तशें जाता. आत्म्या वेगळे काम चालेना. पण आत्मा दिसे नाना आढळेना. गुप्त रूपे विचार नाना पावन सोडी. पिंड ब्रह्मांड व्यापून धरले हाने आत्म्याने. नाना शरीरी विलासले. विवेकी जनासी भासले जगदंतरी. आत्म्याविण देह चालती हे तो न घडे कल्पांती. अष्टधा प्रकृतीच्या व्यक्ती रूपासी आल्या. अष्टधा प्रकृती म्हळ्यार आमगेल्यान तूं 5 तत्व आसती म्हळ्यार पृथ्वी आप तेज वायू आकाश. आकाश म्हळ्यार अवकाश म्हळ्यार स्पेस. वायू तत्व स, अग्नी तत्व स, जल तत्व स, ते पहिले सांगल्या. आणि पृथ्वी तत्व म्हळ्यार एक्च्युअली आमगेले ऑर्गन्स. पण ती सगळे चलयतल कोण? आत्म ना जाल्यार तें सगळें ठप्प जाता. मूळ माय ना जाल्यार. कळ्ळें? तशें त्या देहाक अष्टधा प्रकृती. आत्म्याविण देह चालती हे तो न घडे कल्पांती. अष्टधा प्रकृतीच्या व्यक्ती रूपासी आल्या. एक मनुष्याक हॉस्पिटलांत हल्ली एक हॉस्पिटलांत बरीचशी पयशे लुटचे व्यापार चल्ल्या ती. आमी म्हणू वायट तें जाल्यार अशी सुद्दां आत्म वायट सुद्दां मन आसता. पेशंट्सांक कितली म्हणटा मेल्ले मनशाक वेंटिलेटराचेर दवरता ती 10 दिवस 15 दिवस बिल उकळोवचे खातीर. एक फावट अशीच एक मानतार पाप आनी ताका चल्ल थंय रडत बशिल्लो. ताका सांगिल्लें डॉक्टरान तो कोमांत आसा म्हूण वेंटिलेटराचेर रिवायव जातलो म्हूण. आनी नित्य येवन तो सगळो दिवस रात थंय बसता. तरी हो कसले रिवायव जायना. कोमांत कसले कळना ताका. तर शेजार एक पेशंट आसता. तागल सांगाती बशिल्लो एक म्हातार आसता. होच कितें तर ना. तो सांगात बशिल्लो म्हातार आसता. तर तो ताणें रडचें पळयता. आनी तो ताका सांगता म्हळ्यार रोड नाका. प्रत्येक मनशा इल मनशा कडल्यान वचचेंच. पण आमी जर हुशारी वेव्हारांतली हुशारी दाखयली जाल्यार आमी कोणें फसयतात. एक पळय ताज्यान जर आतां आत्म आस तरी देह आपोआप वाडटा. ताका दाढी वाडल्या पळय. ताका नांगट वाडल्यांत नांगट प्रत्येक 8 दिवसांनी नांगट काडपाक लागतात. इतले बेगी वाडटात. ताका नांगट वाडल्यात की पळय. ताका दाढी वाडल्या की पळय. कसल्या वाडटा न्ही. तो ऑलरेडी मृत आसा. आत्मतत्व ताज्यान भायर पण गेल्या. आनी हें जें धक जाता न्ही तें आर्टिफिशियल लावन दवरलेली न्ही ती नुसतें धक जाता छाती उडतस. तें ताका पटलें. आनी ताणें ताबडतोब ते वेंटिलेटरांनी काण घालून गोवजिमान ते कापून कल म्हूण लेखल्यान तुमी म्हूण. तिणें भिवन हें करून ताका मागीर डिस्चार्ज दिलो. म्हळ्यार अशी जाता. आमी बावळटशीं दाखयल्यार आमकां कळना. कळ्ळें? आत्म्याविण देह चालती हे तो न घडे कल्पांती. हें समजचें कशी की देहान तूं स्थित्यंतर जातच ते आत्म आशिल्ले आत्म आशिल्ले उत्पत्ती स्थिती लय आसा न्हय. त्या आत्म असल्या मात्र देह वाडटा. देह जल्मा येता. तो वाडटा. ताजी स्थिती जाता. तो म्हातार जाता. तो मरता. हें पुरें आत्म असल्यार मात्र जाता. आत्म्याविण देह चालती हे तो न घडे कल्पांती. अष्टधा प्रकृतीच्या व्यक्ती रूपाचे आल्या. मुळापासून शेवटवरी सकळ काही आत्माच करी. आत्म्या पहिलीकडे निर्विकारी परब्रह्म ते. परब्रह्म निर्विकारी तें कसलें करना. आत्मा शरीरी वर्ततो. इंद्रिय ग्राम चेष्टवितो. सगळी इंद्रिय तो चलयता. नाना सुख दुःखे भोगितो देहात्मयोगे. सप्तकंचुक हे ब्रह्मांड. त्यामध्ये सप्तकंचुक पिंड. त्या पिंडामध्ये आत्मा जाड विवेकी ओळखावा. ह्या सगळ्यांत आत्मतत्व भरल्या. आणि मूळ माया म्हळ्यार तिगलेची सूक्ष्म रूप म्हळ्यार आत्मतत्व. मूळ माया हड्ड हांतू ब्रह्मांडांतली माया. तर सप्तकंचुक म्हळ्यार 7 आवरण. कंचुक म्हळ्यार आवरण. कळ्ळें न्हय. 7 आवरणाचं पिंड आसता शरीर. आनी तशी 7 आवरणाचे ब्रह्मांडे आसता. कशी शब्द ऐकून समजतो तो कोण? आत्मा. समजून प्रत्युत्तर देतो. कठीण मृदू शीतोष्ण जाणतो त्वचेमध्ये. त्वचेन तूं ताका कळटा खंयची थंड आसा खंयची गरम आसा कळटा. नेत्री भरोनी पदार्थ पाहणे. नादा पदार्थ परीक्षणे. उंच नीच समजणे मनामध्ये.
हें कोणामीत जाता, आत्म्यामीत जाता. हें सगळें देहामिती जायना. देहांत आत्म आसता म्हणून हें सगळें समजता, समज आसता. क्रूर दृष्टी, सौम्य दृष्टी, कपट दृष्टी, कृपा दृष्टी, नाना प्रकारच्या दृष्टी भेद जाणता. तो भेद जाणे आत्मा जिव्हेमध्ये नाना स्वाद घेता. निवडू आणि भेदाभेद जे जे जाणे ते ते विशद करूनी बोले. म्हळ्यार ह्यो हें कितलें बरें जालें, यम्मी जालें, यम्मी म्हणून. कशें कळटा, त्या आत्म्यामीत कळटा. हां, आणि सांगूकय कशें कळटा, उलोवन दाखोवच्याक तेवें आत्म्यामीत कळटा. उत्तम अन्नाचे परिमळ, नाना सुगंध परिमळ, नाना फळांचे परिमळ घ्राण इंद्रिये जाणे. आता घ्राण हजमिती जिव्हेत एक एक अवयव आसता न्ही सांगल्या. दृष्टीचे, त्वचेचे, दृष्टीचे, दृष्टीन बैसून तो सगळं पळयता. जिवेन बैसून सगळं स्वाद घेता. हां, कडेरी सुगंध नांकान बैसून सगळ्याचे परमळ घेता. उत्तम अन्नाचे परिमळ, नाना सुगंध परिमळ, नाना फळाचे परिमळ घ्राण इंद्रिये जाणे. हां, सान्न चेडवांक जर कळना तर एक फंता मग पाचीन कलकी कुकरांत कसकी घालेल बा परमळ शिजता. तीन तोग दवरलेलें तरी तिगल चल सान आशिल्लो. 3 वर्सांची 2 वर्सांची कलकी तान परमळ अशी घेवच्याक ते कुकरान नांक लायलें. कल जावंका नांकार एक इतलो व्हड बोक्क आयलो. तशी पण हें सगळें कोण करता. हां, ताज्यान थंय तो आत्मकल शिकलो. आत्म्या हां, हें हांग गरम लायल्यार बोक येता म्हणून आनी लावचें ना. हें सगळें कोणाल करता तो आत्म्या गेली. उत्तम अन्नाचे परिमळ, नाना सुगंध परिमळ, नाना फळाचे परिमळ घ्राण इंद्रिये जाणे. घ्राण म्हळ्यार नांकाची इंद्रिय. जिव्हेने स्वाद घेणे बोलणे. हां, आता काम करची कशी कर्मेंद्रिय. जिव्हा ही दोन्ही असता. ती ज्ञानेंद्रिय असता म्हळ्यार जाणट न्ही, स्वाद न्ही तें, आनी उलोवचें हें तिगेलें काम. थंय ती कर्मेंद्रिय जाता. एक जिव्व आटोपली की आमी मस्त गुणी जाता. ती म्हळ्यार कितलें खावचें आनी केन्ना उलोवचें हें कळका. ताजेर कंट्रोल आसता. जिव्हेने स्वाद घेणे बोलणे, पाणी इंद्रिये घेणे देणे, पाद इंद्रिये येणे जाणे सर्व काळ. शिस्न इंद्रिये सुरत भोग, गुद इंद्रिये मळोत्सर्ग, मने करून सकळ सांग कल्पून पाय. विचार करा ती आमगेल तगूचे लघवी जावचे इंद्रिय असता. हां, ताजेर आनी सुरत भोग घेता ती. तशी आमगेले एक्सक्रिटा जे आसा पोट साफ जावची इंद्रिय, ती इंद्रिय असता ती. हे सगळें चलयत कोण, चलयत कोण की मने करून सकळ सांग कल्पून पाय. मनान बैसून आमकां ताजी जाणीव दिता तो आत्मा. आत्माक संडासाक वचचें ही जाणीव कोण दिता, कोण दिता. भितर तांकां आवाज येना, आमकां जाणीव जाता ती आत्म्यान दिवची जाणीव. ऐसे व्यापार परोपरी त्रिभुवनी हा एकलाची करी. त्रिभुवनी एकलाची करी, त्याची वर्णावया थोरी दुसरा नाही. त्या विण दुसरा खैचा, जे महिमा सांगावा तयाचा. व्याप आटोप आत्मयाचा, न भूतो न भविष्यती. त्या आत्म्यावर कोणें अजुनी जायन आनी केन्ना जावंच ना हो देव आमगेलो. 14 विद्या 64 कळा, धूर्तपणाच्या नाना कळा, वेद शास्त्र पुराण जिव्हाळा, तेणे विण खैचा. आत्माची ना जाल्यार तुमी कल करतली, कल शिकतली, कल वाचतली, कल अर्थ कळटलो, कल्ले कळना. आत्म जाय पण नुसतो आत्म उपयोग ना. तरी ताका सांगा देहय जाय. हां, देहय जाय. बुद्धी वापर का. तशी बुद्धी ब्रेन आणि मनाचे प्रक्रिया जावन तयार जाता बुद्धी. तरी ब्रेन आसा न्ही ते पुरे एक्सपर्ट कॉम्प्युटर, तांत सगळें स्टोर जाता. ते स्टोर सुद्दां आत्माच करता. आत्म हें ऑर्डर सोडता, ही फायल काडी ती फायल काडी म्हणून, आनी ती फायल दोळ्या मुखार येता आमकां. इहलोकीचा आचार, परलोकी सारासार विचार, उभयलोकींचा निर्धार आत्माच करी. हां, ह्या जन्मांत कशी वागेद इहलोकांत तूं, तरी परलोकांत वचूल्यार कशें जातलें हे सगळे विचार करून परत परत जन्म घेतात न्ही तो आत्माची. उभयलोकींचा निर्धार आत्माच करी. नाना मते नाना भेद, नाना संवाद विवाद, नाना निश्चय भेदाभेद आत्माच करी. मुख्य तत्व विस्तारले, तेणे तयास रूप आणले.
येणे करता सार्थक झाले सकळ काली. कळलंय? म्हणारी मुख्य तत्व म्हणजे महत्त्व जो अंतरात्मा तांचो विस्तार झालो म्हणूनच ह्या सगळ्या गोष्टींचे वर्णन करू झाले. आता मी हे वाचतं असं ती त्यावेळी आमगेलो अंतरात्मा साथ दिता त्यामी ती सगळ्यांक सार्थकाय मेळटा वय की नाही. लिहिणे वाचणे पाठांतर करणे पुसणे सांगणे पुसणे म्हळ्यार पुसचे नाही विचार घेवचे सांगचे अर्थ करचो अर्थ करणे गाणे वाजवणे नाचणे आत्म्याच करीता आत्म्यानीच जाता. नाना सुखे आनंदतो नाना दुःखे कष्टी होतो देह धरितो आणि सोडितो नाना प्रकारे एकलाची नाना देह धरी एकलोची नाना देहांत वचून काम करता. ताका ते विचार केले म्हाका लग्ना मांडटान ते पु ल देशपांडेले एक कॅरेक्टर आशिल्ले नारायण म्हणून सगळे ते हाजी जवळी घेवची दोन लग्नाची बुकींग करची धरून लग्न ठरवून दवरून जातक पळोवन दवरून सगळं तो एकलो करतालो परत हसत मुखाने खंय तक्रार ना. तशी हे आत्म्यागेल करतू तसं. हां एकलाची नाना देहधरी एकलाची नटे परोपरी नट नाट्य कळा कुसरी त्या विण नाही एकच झाला एकलाची झाला बहुरूपी बहुरूपी बहुसाक्षपी मस्त प्रयत्न करतलो बहुरूपे बहुप्रतापी आणि लंडी भित्र सुने तोची भित्र जाता कोण त्या आत्म्या मितीच जाता. ताका आमी चान्स दिली कले करू तर तो भितर जाता. एकलाची विस्तारला कैसा ते मनान बैसून करतना आमी कल्टिवेट करका आमी देहात्म योगाचो फायदो घेवंका आमी सांगल कलें तावळी ते आमकां कल इन्ग्रेडियंट दिल्ल्या की तांतूंतल्यान आमकां कलेपणी करचें रेसिपी वय की नाही आनी आमकां उद्धार करून घेवचें ते म्हाका कले हे म्हाका मेळ्ळेलें असलें हांव अशें करतलो आशिल्लो म्हळ्यार आत्या बाईला मिशा असत्या तर काका म्हटलं असतं अरे ती मिश नात न्ही म्हणून ती आत्याच न्हय वय की नाही नाल्यार काक म्हणटली आशिल्ली तिका तेमी तशी जायना म्हाका कल देवान दिल्या की तांतूंतल्यान मुखार वचका आनी त्या आत्म्यागल उपयोग करून घेवन मुखार वचका. एकलाची विस्तारला कैसा पाहे बहुविध तमासा दंपत्य विण कैसा विस्तारला. त्या आत्म्याक भितर आशिल्ल्या आत्म्याक एक दादल्यांक जीव आनी बायलांक जीव विना एकच आत्मा स्त्रिया तरीके भेद कशे केला पळय आत्म्यान विंगड देहांत वचून स्त्रियास पाहिजे पुरुष पुरुषासी पाहिजे स्त्री वेश ऐसा आवडीचा संतोष परस्परे स्थूळाचे मूळ ते लिंग लिंगामध्ये हे प्रसंग येणे प्रकारे जग प्रत्यक्ष चाले पुरुषांचा जीव स्त्रियांची जीवी ऐसी होते उठाटेवी परी या सूक्ष्माची गोवी समजली पाहिजे. स्थूळाकरिता वाटे भेद सूक्ष्मी अवघेचे अभेद म्हणजे विंगड देह असतात नाही ते विंगड असतात म्हणून ते विंगड वागतात हेच दिसतात जाल्यार मुळात सूक्ष्म आत्मतत्व जे असं ती जाणीव तीची भिल लेखी धांवता ती भूक लागली की खाता ती टायर्ड जाल्यार न्हिदता ती ताण लागल्यार उद्दा पिता ती हें पुराई जे अभेद ते आत्म्यानीच जाता. ऐसे बोलणे निरुद्ध प्रत्ययास आले बायकोने बायकोस भोगिले ऐसे नाही की घडले बायकोस अंतरी लागले ध्यान पुरुषाचे म्हणजे देह पळोवच्या गेल्यार तशी विंगड म्हणजे इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग जाल्यार भितर आत्म एकूच दोग जाणांगलो स्त्रीशी पुरुषास वधू ऐसा आहे हा संबंध या कारणे सूक्ष्म संवाद सूक्ष्मीचा आहे. पुरुष इच्छेमध्ये प्रकृती पुरुषाला जी इच्छा असते ने त्या इच्छेन तू प्रकृती असता आणि पुरुषामध्ये प्रकृतीमध्ये पुरुष व्यक्ती प्रकृती पुरुष बोलती येणे नाही अर्धनारी नटेश्वर म्हणतात नाही तशी पिंडावरून ब्रह्मांड हे एक मिनिट हे पळय आम्ही पुरुषांगेल इच्छेन तुची प्रकृतीचा वास असता म्हणजे इच्छा हीच प्रकृती आणि प्रकृतीन तू पुरुषागेल व्यक्त रूप असतं म्हणजे हांव करतली म्हणून एक नमुन्याचे कळवे पिंडावरून ब्रह्मांड पाहावे प्रचितीने प्रचितीस घ्यावे उमजेना तरी उमजावे विवरण कोरनो सगळे हे आत्मानात्म विवेक कोरनो हे समज का योग्य विचार हा तेकल विवेक कोरनो द्वैत इच्छा होती मुळी तरी ते आली भूमंडळी
भूमंडळी आणि मुळी रुजू पहावे मुळांतू द्वैतिच्छशिली प्रकृती पुरुष जाऊन ते अर्धनारी नटेश्वर झालं. हां मुळांतूच ती द्वैतिच्छाली म्हणून भूमंडळांतून धरली बायलं हे भेद झाले सगळे देहांतून रुजू पहावे. येथे मोठा झाला साक्षेप फिटला श्रोतयांचा आक्षेप जे प्रकृती पुरुषाचे रूप निवडून गेले श्रीराम. इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे महद्भूत निरूपण नाम समास सप्तम श्रीराम. आता हा 8वा समासू वाचा. श्रीराम नमो गणपती मंगळमूर्ती हाचे नाव आत्माराम निरूपण. नमो गणपती मंगळमूर्ती जयाचे मती स्फूर्ती मतिक स्मृती दित तर देव हा मंगलाचरण केल्या लोक भजती स्तवन करीती आत्मयाचे तो आत्मा म्हळ्याची त्वमेव आत्मासी होय की नाही. गणपती अथर शीर्षांतच नव्हे त्वमेव सर्वम खलु इदं ब्रह्मासी ते पुरे असं. नमो गणपती मंगळमूर्ती जयाचे मती स्फूर्ती बुद्धी स्मृती दिता लोक भजती स्तवन करीती आत्मयाचे. नमो वैखरी वागेश्वरी ही वीणावादिनी सरस्वती वागेश्वरी अभ्यंतरी प्रकाश करी नाना बरोबरी विवरी नाना विद्या ती शिकयता ताजेर प्रकाश पडता बुद्धीचेरी त्या बुद्धी असल्या जायनी बुद्धीक स्फूर्ती दिता तो गणेशू जाल्यार अर्थांतर करचें ताजे भितर रिगून खरें कल्लेस तें पळोवचें. तें पुरें नाना विद्या शिकून घेवच्यो हें पुरें ती वागेश्वरी करता. वाक म्हळ्यार वाणी. नमो वैखरी वागेश्वरी उल्लोवन सगळें जाता होय की न्ही. नुस्तें स्फूर्ती येवन जायना तें उल्लोवन दाखोवंका. सकळ जनामध्ये नाम राम नाम उत्तमोत्तम श्रम जावनी विश्राम चंद्रमौळी पावला श्रीराम. आता राम नामाच महिमा सांगला. नामाचा महिमा थोर रूप कैसे उत्तरोत्तर परात्पर परमेश्वर त्रैलोक्य धरता श्रीराम. आत्मा राम चहूकडे लोक वावडे जिकडे तिकडे देह पडे मृत्य घडे आत्मया विण. आत्मा ना जाल की कल जाता. आत्मा असल्यार सगळीकडे लोक फिरत असतात दिसतात जाल्यार आत्मा वच्चे भितर अचानक भायर पडबा तर देह पडे आणि मृत्य घडे आत्मया विण. जीवात्मा शिवात्मा परमात्मा जगदात्मा विश्वात्मा गुप्तात्मा आत्मा अंतरात्मा सूक्ष्मात्मा देवदानव मानवी श्रीराम. सकळ मार्ग चालती बोलती अवतार पंगतीची गती आत्म्याकरिता होत जाती ब्रह्मादिक. आत्म्यामितीची ब्रह्मादिक झाले. नादरूप ज्योतिरूप हे जीवात्मा शिवात्मा हे जे सगळे सांगल्यात न्ही हे पुरे आत्मा ही तांची त्या आत्म्याचीच नावं. नादरूप ज्योतिरूप साक्षीरूप सत्तारूप चैतन्यरूप सस्वरूप द्रष्टारूप जाणीजे. हा आत्मा खंयची रूप घेता. नादाच रूप घेता ज्योतीच रूप घेता साक्षी तत्व जाता सत्ता मात्र जाता चैतन्य जाता सस्वरूप आमगेर तें स्वता स्वरूप स्वस्वरूप द्रष्टारूप जाता साक्षी नरोत्तमो वीरोत्तमो पुरुषोत्तमो रघोत्तमो सर्वोत्तमो उत्तमोत्तमो त्रैलोक्यवासी श्रीराम. हे आत्म इतलें बरें काम केलें की ताका सगळ्यांत अरे वा उत्तमोत्तमो म्हणटात वीरोत्तमो. जाल्यार मृत्यू आयली की कल जाता सगळ्यांकय वचका लागता. मृत्यू न म्हणे हा वीरू मृत्यू न म्हणे हा कले उदारू मृत्यू न म्हणे हा शूरू सकळांची. तेमी ती मृत्यू आयली की कल्लेच चलना थंय सगळ्यांकय मृत्यू ने पकडचेंची एक दिवस. तेमी तो आत्मा कितले आशिल्ले तर एक दिवस तो भायर पडचोच असो. तेमी तो भायर पडचे पयलें देवान कलेपणी कोरून घेयाती अशी श्री समर्थ आमकां सांगता आसत. नाना खटपट आणि चटपट नाना लटपट आणि झटपट आत्मा नसता सर्व सपाट चहूकडे. आत्म्याविण वेडे कुरडे आत्म्याविण मडे बापुडे आत्म्याविण थडे रोकडे शरीराचे. आत्मज्ञानी समजे मनी पाहे जनी आत्मया लागुनी भुवनी अथवा त्रिभुवनी आत्म्याविणे बोस
आत्म ना जाल्यार बोस भकास जाता. खंयचें चैतन्यच का. आता मी चित्र काढतात न्ही अगदी खरेशें दिसता, तरी देवान दिले सृष्टी इतकं सौंदर्य कल्ल्याक तांत आत्मस आत्मतत्वच तांतू ब्रह्मांडात सुद्दां हें आस कळ्ळें. मूळ माया आकर्षक ती आस तिगल तत्व आस आत्मतत्व आस तें आत्म्या विणे वोस जाता. आत्म ना जाले परम सुंदर आणि चतुर जाणे सकळ सारा सार आत्म्या विण अंधकार उभय लोकी. हां मतीक प्रकाशून आत्म्या विण अंधकार दोळे आस ती दिसना आत्म ना जाले. सर्वांगी सिद्ध सावध नाना भेद नाना वेद नाना खेद आणि आनंद तेणेची करिता. आत्म्या मिती तेणेची करिता म्हळ्यार ताजी मिती. रंक अथवा ब्रह्मादिक एकची चालवी अनेक. एक भिकारी असो नाल्यार ब्रह्मा विष्णू महेश असो तांक चालयतल एक आत्माची. पहावा नित्यानित्य विवेक कोणी एक. संत तुकारामालोय होच आशिल्लो आनी तो सालो मालो आनी आशिल्लो न्ही ज्ञानेश्वर आंगल वेळारी संत तुकाराम सालो मालो म्हणून एक आशिल्लो. तो भयंकर वायट त्रास दितालो सगळ्यांकय. कडेरी एक भिकारी आस एक अमीर आस राय आस सगळ्यांकय चलयतल एकची तो. ज्याचे घरी पद्मिनी नारी आत्मा तवरी आवडी धरी आत्मा गेलिया शरीरी तेज कैसे. भोगमटी बायल मनुष्य आस. एक फन तशी ती काणी आस. एक ही पाप पद्मिनी म्हणून एक राजकन्या ते हांत आसताले न्ही स्वयंवर तर ताजे मीत युद्ध जावचें आसता सगळ्या आपसांतू. आनी तिक मेळोवचे खातीर युद्ध म्हळ्यार कोण विन्न जाता तागल ती बायल जातली म्हूण. तिक कोणें विचारना तिची तूं कोण बामूण जाय म्हूण. ताळ तिणें सांगलें हांव एक पण लायता आनी तूं कोण जिंकतल पळय तो मगलो म्हूण. तर एक हुबेहूब तिगल प्रतिमा अशी पुतळ करता ती कळ्ळें करता ती करता. आनी कड्डेरी तांतू म्हळ्यार नित्य कसली घाण आसता न्ही पुऱ्या कचरो तांत घालचो. अन्न घालचें जेवण बरबरें जेवण तांत घालचें ते पुतळ्यांत सगळें कलकल ताका अशी माथ्यांत अशी हँडलशें आसता कल म्हणटा ताका धांकणेशें तें घालचें आनी धांकणें घालून दवरचें. आनी तशी दवन दवन जेन्ना स्वयंवरा दिवस येता ती सांगता हें कोण एक्सेप्ट करता पळय ही हांवाची हिल्ल्या पयलीं लग्न करपा लागतलें कडेन मल्ल्या करा ती. तें काण पळयल्यार गांवभर घाण तशी तांत आत्म ना तळकल जाता ताजें घाणीची. आत्मा पद्मिनी नारी आत्मा तवरी आवडी धरी आत्मा आसता पर्यंत ती गोमटी दिसता. तर ती सांगता तांकां सभेंतू हें पळय हांव आनी ही एकल्याक दिसतात की न्ही पण हिगल आंगांत घाण आस आनी मगल आंगांतूय तशीच घाण आस आनी तूं आत्म आस म्हणून थोड्या दिवसा खातीर हांव बरी दिसता. ओल्ड जायना फुडें मगल सौंदर्य वतलें. तेमी तस जगो नाका ती. ज्याचे घरी पद्मिनी नारी आत्मा तवरी आवडी धरी आत्मा गेलिया शरीरी तेज कैसे. मगल आत्म्या हा ज्वरीच मगल ना जाल्यार कल जातलें. आत्मा दिसेना भासेना बाह्याकारे अनुमानेना अनुमाना सुद्दां येना. नाना मनाच्या कल्पना आत्म्याची. आत्म अशेंच तशेंच आमी कल्पना करतात. आत्मा शरीरी वास्तव्य करी अवघे ब्रह्मांड विवरी बरी. वासना भावना परोपरी किती म्हणून सांगाव्या. आत्म्या मिती भावन निर्माण जाता ती वासन निर्माण जाता ती म्हळ्यार मनांत घुसून ते चलयत न्ही देह त्यामुळे मनाचेरी इतले मनाच्या अनंत वृत्ती अनंत कल्पना धरिती अनंत प्राणी सांगो किती अंतर त्यांचे. हांग अंतर म्हळ्यार मन अंतर मन अनंत राजकारणे धरणे कुबुद्धी सुबुद्धी विकरणे कळो नेदणे चुकावणे प्राणी मात्रासी. एकास एक जपती टपती एकास एक खपती लपती शत्रुपणाची स्थिती गती चौकडे. एकमेकांक शत्रू जातात एकमेकांक मित्र जातात. पण तो एकच आत्मा एकडे वायट जाता एकडे बरं जाता. कलमिती त्या शरीराची उपाधी आणि मनाची उपाधी मिती. पृथ्वीमध्ये परोपरी एकास एक सिंतरी हारी कोण रक्षण करता कोण हरयता युद्ध करून.
कित्येक भक्त परोपरी परोपकार करीत. थोडे भक्त असतात ती तांतूय तोच आत्मा असता त्या परोपकार करता फिरतात ती सगळ्यांक. एक आत्मा अनंत भेद. आणि ते अनंत भेद कसे येतात? देह परत्वे घेती स्वाद. आत्मा ठाईचा अभेद भेद ही धरी. आत्म अभेद असेल तर के प्रत्येक देहांतून तो विंगड विंगड प्रत्यय येता. पुरुषास स्त्री पाहिजे, स्त्रीस पुरुष पाहिजे, नवरीस नवरी पाहिजे हे तो घडेना श्रीराम. पुरुषाचा जीव स्त्रियांची जीवी ऐसी नाही उठा ठेवी. विषय सुखाची गोवी तेथे भेद आहे. ज्या प्राण्यास जो आहार तेथेची होती तत्पर. पशुचे आहारी नर अनादरे वर्तती. पशुंगेला आहार आम्ही खाऊच्या शकतात वय ना श्रीराम. आहार भेद देह भेद गुप्त प्रगट उदंड भेद. तैसाची जाणावा आनंद वेगळाला. आनंद स्वयं प्रत्येकाला आनंद घेऊची आहे पद्धती विंगड असतात. सिंधू भूगर्भीची नीरे त्या नीरामधील शरीरे. आवरणोदकाची जळचरे अत्यंत मोठी. त्या उदकांत हळहळ माशल्या. सूक्ष्म दृष्टी आणिता मना. शरीराचा अंत लागेना. एक शरीर पडलेल्या तंतू कशी गोमट केल्ल्या देवाने. मग तो अंतरात्मा अनुमाना कैसा येतो. हे शरीर जड असून सुद्धा इतकं गोमट झाल्या त्यावेळ त्या चलयतलो एक आत्मा इतकं लोकांतून घुसून होतं चलयता तागल अनुमान आमकां कशी हें येतलें कळनाच. तरी देहात्म योग शोधून पाहिला तेणे काही अनुमानला. स्थूळ सूक्ष्माचा गलबला गथागोवी. स्थूळ सूक्ष्म हा जी गडबड जाता गथागोवी उभवाव्या कारणे जो गोंधळ आमगल मनान जाता हें कल चल्ल्या म्हणून. एक बरो एक तितलो वायट कल्ल्याक कोण बरें सती तांगल हांतूच दुःख कले येतात. कितली की मनान नाना नमुन्या प्रश्न येतात वय की नाही. त्यावेळी गथागोवी उभवाव्या कारणे केली नाना निरूपणे. अंतरात्मा कृपाळूपणे हो अंतरात्माची समर्थ सांगता ती कृपाळूपणे बहुता मुखे बोलिला. संत विंगविंगड संत तांगल विंगविंगड पद्धतीने हाजे अंतरात्म्याक निरूपण सांगत असता की हो अंतरात्मा असतो सगळं करता म्हणून. इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे आत्मा राम निरूपण नाम अष्टम. श्रीराम. हंगाम्याजी राब्या हे सगळं कळच्याक म्हणल्यार सोप्पें म्हणल्यार कठीण. पण कठीण कले ना. कला म्हळ्यार मूळ इन्ग्रेडियंट्स त्याच असतात होय की नाही. आम्ही कशी रांदपान तो मूळ सोयी मिरसांग आमसाणी मीठ गोड सगळं एकल्याक घाल की रूच जावं काची. कोण की दगडाची आमटी केली फातर शिजले ताजे कले हे ना बरे धुल्लेले ताजे कले येनी पण ते आणि ते काही शिजना तिचे. तर तांतू सगळं नमुन्याचे मसाले घालून फंड घालून बोव बारीक करी कल्ल्याची दगडाची आमटी. तशी आमकां खंयची इन्ग्रेडियंट दिल्ली की ती सगळी आत्म चलयता कळ्ळें. आणि प्रत्येक देहांत विंगड तर आमकां देहाचे कल इन्ग्रेडियंट दिल्यात की त्या आत्म्याची मदत घेवन आमी तो बरें करून चलोवन बरी रेसिपी तयार करता आणि ताका अर्पण करता परमेश्वरा अर्पण करता. तशी आयचे आमगेलें हें विवेचन असणे तें आमी श्री समर्थांगल्या आणि श्रीरामागल चरणांचेर अर्पण करुया. आणि तांगल समर्थांगल प्रार्थना आमी तांणी आमचे खातीर केले प्रार्थना म्हणुया. कल्याण करी राम राया कल्याण करी. जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी. कल्याण करी राम राया. तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी. हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी राम राया कल्याण करी. अपराधी जन
सुकतची गेले तुझा तूची सावरी, कठीण त्यावरी कठीण झाले, आता नदीचे उरी दयाळा कल्याण करी. कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी, दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दयेसी नाही तरी दयाळा कल्याण करी. कल्याण करी राम राया कल्याण करी. जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी, कल्याण करी राम राम. हे रामराया सगळ्यांगल कल्याण कर देवा. जय जय रघुवीर समर्थ. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.